नमस्कार, पोळ्या प्रुडंट खबरो. Headlines brought to you by MVR Homes, Beyond Luxury. आदलो वीज मंत्री मुरगावचो आमदार मिलिंदान सरकारी जमीन बळकायल्या म्हणून प्रकरण उक्ताडार फटीचे डॉक्युमेंटाचे रेव्हेन्यू खात्याचे सुवातेर बंगल्याक एनओसी, पुलीस तेची सेक्रेटरी मेरेन कागाळी. ट्रान्सफरेबल डेव्हलपमेंट राईट सवलत येता त्या अधिवेशनात कायद्यान मंत्रिमंडळान टीसीपी कायद्यान दुरुस्ती केली पास. आयटी धोरण आयटी येवजणेक सरकाराचो बावटो. साळावले धरण जुलयाच्या सुरवातीक तुडुंब भरून लागले व्हावंक. वर्सा परस 15 दीस आदीच चडशी धरणां आताच भरली 70%. आणि हॉस्पिसियोन डायलिसिस दिवपी दोतोर आर व्यंकटेशाक थाकाय. हायकोर्ट म्हणटा फुडली अर्ध येसर डायलिसिसाकडे कोणेच मेतेर जावचे न्ही, सर्व्हिस आसा तशी चालू. आदलो वीज मंत्री मुरगावचा आमदार मिलिंदान सरकारी जमीन बळकायल्या म्हणून कागाळीचेर बोवाळ. मिलिंदान रेव्हेन्यू खात्याचे 230 चौकण मीटर सुवातेर खंय फटीचे डॉक्युमेंट दिवन थंय बंगलो बांदूंक टीसीपीची एनओसी घेतली. सरकाराकडेन कंप्लेन आयल्या. एकूण प्लॉट 396 स्क्वेअर मीटर, तातूंत 230 स्क्वेअर मीटर सरकारी. कागाळ करपी एक्टिव्हिस्ट विचारल्यार मिलिंद म्हणटा ताकाच सिद्ध करूनी. आमदार मिलिंद नायकान वीज मंत्री असताना रेव्हेन्यू खात्याची जमीन बळकायली म्हणून आरोप जाता. मिलिंद वास्को रावता त्या घरा कुशीक जमीन रेव्हेन्यू खात्याची. सरकारान ताचे फॅमिलीक 270 चौखण मीटर सुवात खंय चलता नंबर 21 आणि 22 दिल्ली. मिलिंदाचे फॅमिली कडेन तातूंतली फक्त सुमार 160 चौखण मीटर जमीन उरिल्ली. ताब्यात आशिल्ले 160 चौखण मीटर सुवातीत मिलिंदाच्या फॅमिलीक घर बांदपाचे आशिल्ले. मात ताणें कुशीकची रेव्हेन्यू खात्याची चलता नंबर 174च्या प्लॉट नंबर 35 जमीन आपली म्हूण दाखयली. मिलिंद तेन्ना वीज मंत्री. ताणें खंय हेल्पिंग प्लान करून तो टीसीपीक दिलो आनी परमिशनां मेळयली. ह्या प्लानात खंय ताणें सरकारी जमीन आपली म्हूण दाखयली म्हूण एक्टिव्हिस्टाची कागाळ. हो प्लान पळयात. हाचेर चलता नंबर 21 आणि 22 मिलिंदाचे घर. मात ताणें खंय कुशीकच्या 174 चलता नंबराच्या प्लॉट नंबर 35 रेव्हेन्यू खात्याची जमनीक आपली जमीन म्हूण दाखयली. घर बांदपा खातीर ताणें हिल कटिंग सुरू केलें. दोंगर कापपाक सुरवात करतनाच कागाळ जाली आनी फ्लायिंग स्क्वॉड आयलो. मात त्याच दिसा खंय इन्स्पेक्शन करिनासतना ताका सगळो एनओसी मेळ्ळो आनी ताणें खंय दोंगर कापून क्लियर केलो. मिलिंद नायक मंत्री. सरकारी जमनीचेर दोंगर कापूंक दिसा भितर एनओसी, उपरांत घर सुद्दां बांदून उबे. मिलिंद नायकाचो प्लान मुरगांव प्लॅनिंग अँड डेव्हलपमेंट ऑथॉरिटीन मिलिंदाक 21 आणि 22 डेव्हलपमेंटाक मान्यताय दिली. मात ताणें हिल कटिंग केले 174 सर्वे नंबरात. आता हे प्रकरण एक्टिव्हिस्टान मुरगांव पालिका, मुरगांव पीडीए, मुरगांव पुलीस, टीसीपी, रेव्हेन्यू आणि चीफ सेक्रेटरी कडेन पावयला. आमी मिलिंदाक गाठलो. मिलिंद नायक म्हणटा कागाळ करतल्यान आरोप सिद्ध करचे. आरोपांक जाप दिवपाची म्हाका गरज दिसना. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. टीसीपी मंत्री विजय ताची ट्रान्सफरेबल डेव्हलपमेंट राईट सवलत येता त्या अधिवेशनात कायद्यान घालतलो. मंत्रिमंडळान बुधवारा टीसीपी कायद्यान तशी दुरुस्ती पास केली. गोवा आयटी धोरण आणि आयटी येवजणेकूय सरकारान मान्यताय दिली. लोकायुक्त कायद्यान दुरुस्ती करून रिटर्न फायल करपाची तारीख 5 नोव्हेंबर केल्या. विजय आणि रोहनान मंत्रिमंडळाच्या बसके उपरांत प्रेस ब्रीफिंग घेतले. प्रादेशीक आराखड्यात दुरुस्त करूंक खूपच कटकटी आणि वेळूय लागतलो. ट्रान्सफरेबल डेव्हलपमेंट राईट सवलत आराखड्यातल्यो चडश्यो अडचणी पयस करतली म्हूण विजयाचो आर्ग्युमेंट. See, we are introducing 3 new definitions. One is something called accommodation reservation. Suppose the government wants to have a public project in prime real estate. एकट्याचो जर प्रोजेक्ट आहा आनी तो प्रोजेक्टान आमी ताजे कडेन वर्कआउट करून गव्हर्मेंट प्रोजेक्ट तो बांदून दिता आमकां. आतां तो बांदतकर ताजी FAR कमी जाली. ताजेर आमी ताका एक्स्ट्रा FAR दिवन थंयच ताका आमी पयशे दिनासतना FAR ऑन इन लिeu ऑफ FAR वी एडजस्ट. सेकंड इज ट्रान्सफरेबल डेव्हलपमेंट राईट. नाव सपोज रोड वायडनिंगाक आमी पर्टिक्युलर जमीन मनशा कडच्यान घेतात, एक प्रायवेट पार्टी कडच्यान घेतात, आणि इन लिeu ऑफ FAR इन द सेम प्लेस
we are giving. This is becoming transferable development rights. And what we were discussing that time when we took over the government, this was transferable development rights for posterity. This is like if you are going to preserve land here, incentivizing this preservation, we will give you FAR elsewhere. अजून खूप जणांची लोकांची कंप्लेंट अशी येता की आमची जमीन 2001 सेटलमेंटान आसली, 2021 आमची ऑर्चर्ड जाली. इवन द हाऊस हॅड कन्सेंटेड that we should go back to the system of having changes in the by case to case. मतलब कितें public objections, gazette notification, परते हें जातकर government approval मेळटकर परते public objectionाक open दवरप. All these procedures will have to be followed. मंत्रिमंडळान IT पॉलिसी आणि IT स्कीम पास केली. IT पॉलिसी जी सरकारान आमदार श्री मनोहर पर्रीकर जी प्रॉमिस केल्ली ती पयली म्हणल्यार 14 आनी 15 तारखेक लॉन्चिंग आसा. IT पॉलिसी आणि स्कीम जशे लॉन्च जाता, स्किलिंग वर्कशॉप्स बाय गूगल एंड फेसबुक जातले, पार्टनरशिप अनाउन्समेंट्स विथ IT कंपनीज एंड अदर कॉर्पोरेट जातले, STPIचो जो सेंटर आसा ते इनॉग्रेशन जातले. Lot of ecosystem talks in the IT sector will be there from various IT, ITES and other stakeholders which are top in the industry. कॅबिनेटान लोकायुक्त कायद्यात दुरुस्ती मंजूर केल्या. लोकायुक्त एक्टान आमी अमेंडमेंट हाडटात. 30 जून म्हणून जी डेट आशिल्ली ती आमी सबस्टिट्यूट करून 5 नोव्हेंबर घालतात. पूण नॉर्मली 31 मार्च फायनान्शियल इयर सोंपता आनी थंयच्यान मागीर तुजे इंटरनल ऑडिट बाकी सगळें जाता, वेदर इट्स द पर्सन ऑर द स्पाउजीस, and it is very difficult to file the returns by June. So ताज्या खातीर नॉर्मल टायम पिरियड सप्टेंबर पर्यंत जायत पडटा हें सगळें करपाक. ताज्या खातीर 5 नोव्हेंबर इन्स्टेड ऑफ 30th जून हॅज बीन टेकन इन. मंत्रिमंडळा मुखार सगळेच 12 अजेंडा आशिल्ले. गोंय राज्य उच्च शिक्षण परिषद या नव्या बिलाक कॅबिनेटान मान्यताय दिल्या. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकिक शिलकार आणि सिनियर व्हिडिओ जर्नलिस्ट ओमकार फळारी. सुप्रीम कोर्टाच्या 7 फेब्रुवारीच्या ऑर्दी प्रमाण 88 मायनिंग लिजा रद्द जाल्ल्यान 15 मार्चासावन गोंयचे मायनिंग बंद. मायनिंग बंदी उपरांत परिस्थितीचो नियाळ घेवंक प्रुडंटान मायनिंग वाठारांतली भोंवडी केली. उत्तर आनी दक्षिण गोंयचो मायनिंग बेल्ट पिसून काडल्या उपरांत तांचे परिस्थितीचेर ही मायनिंग मॅटर्स रिपोर्टाची माळ. आयचो रिपोर्ट कुळ्या मायनिंग बेल्टाचेर. कुळे पंचायतीतले शिगांव आणि बिबल हे मुखेल मायनिंग बेल्ट. ह्या गांवांनी मायनिंग बंद पडिल्ल्यान हाचो सायड इफेक्ट मोठ्या प्रमाणार कुळे बाजारपेठेर जाला. कुळे बाजारपेठ सध्या मातशी तग धरून आसा ती दूधसागराक लागून. ना जाल्यार हांगासरले बारीक सारीक उद्देग वेवसायीक सापूच पातीशेर जावपाचे. पयलीं म्हणजे आमचो मायनिंगाचेर हांगा डिपेंड न्हय गे धंदो आसलो. आतां मायनींग बंद पडल्यार आमकां काय भरपूर अशें हें जाला की माल हाडलेले अशें उरता. आतां तुका व्हडलें ना, पयलीं मातशें जातालें न्ही, हें आसताना ट्रक बी चलताले, मागीर लोक आसताले तेन्ना हें जातालें मातशें. आतां बिजनस डावन जाल्लो. मायनींग बंद जाले उपरांत जे पळय कोण ड्रायव्हर आसलेले आनी कोण लेबर आसलेले ते काय कोण आमकां मेळना हांगा. गाडी करपाक येताले, केस मारपाक येताले. आमचें म्हणल्यार सामकें कमी जालां. आनी आयताराक आमी तेन्ना पयलीं आमकां जेवपाक मेळनासलें एक टायमार. काम म्हागे नुस्त्याचो धंदो म्हाका 23 वर्सां जालीं आनी आतां मायनींग बंद पडलेलें आमकां कांयच ना. दिल्ले पयशे सुद्दां जायना. एक समज 2000 नुस्तें हाडलें जाल्यार 1000 रुपयाचें खोपलें जाल्यार बरें आहा, ना उरलें तें आंगार पडपाचें. मायनींग स्टार्ट जाल्यार आमकां कितें फायदो आहा. कारण हो जो आमचो वाठार आसा कुळे पंचायतीचो तो टोटल मायनिंगेचेर डिपेंड आसा आनी मायनींग बंद पडल्या कारणान आमकां धंद्याक खुबसो प्रॉब्लेम जाला, खुबसो एफेक्ट जाला. कारण जे भायले जे ड्रायव्हर आसले, जे कामगार आसले, लोक आसले ते सगळे आपापल्या मायनिंग बंद जाल्ल्या कारणान त्या घरा गेल्ल्या कारणान आमकां धंद्याक खुबसो इफेक्ट जाल्लो आसा. पहले जब माइनिंग जब चलता था तो धंधा कारोबार थोड़ा अच्छा चलता था, हम लोग का सब अच्छा चलता था, लोग आते थे जाते थे, अच्छा कारोबार होता था हमारा. अभी जब से माइनिंग बंद पड़ा एकदम बहुत जो ना धंधा टफ है, उतना पब्लिक आता नहीं, उतना हम लोग अब यहाँ तक कि हम लोग का जो ना रोजी रोटी भी चलना बड़ी मुश्किल से हम लोग चला रहे हैं. तशी कुळे भागान आनी पळोवपाक वचत जाल्यार मायनिंगा शिवाय कांयच ना. एक असो म्हणटा वॉटरफॉल आनी आयज कुळेचोच कोण मोडून पडलेलो आसा. खऱ्यांनीच सरकारा कडेन मागता की बेगोबेग ह्यो मायनी सुरू करच्यो
आनी कुळेच्या ह्या बाजाराक एक नवें जीवन दिवचें. मायनींग जेन्ना सुरू आशिल्लें तेन्ना तरेकवार तरेचे लोक येताले. कुळेचेच न्ही, कुळेचे भायले लोक येताले, अदर स्टेटीचे लोक येताले. तेन्ना तांकां सिम कार्ड विकप खूब जातालें, मोबायल विकप खूब जातालें. तेन्ना तसो तेजी नाशिल्लो धंदो तेन्ना. मायनिंग बंदी उपरांत कुळे पंचायत चलोवंक म्हळ्यार मोठें दिव्य. सादारण ना म्हटल्यार ह्या 7 मायनीचे 550 लोक कामां वयताले आनी ते अचानक घावो पडलेलो आहा. तशेंच सादारण 700 ट्रक आमचे ह्या वाठाराचे म्हणजे 700 घराणे लोक जे ह्या मायनिंगाचेर जे डिपेंड आशिल्ले, आयज भाजी आसूं, हॉटेल आसूं, चायवाला आसूं, जावं तो ग्रोसरी जावं आमचे स्टोर, जनरल स्टोर, हे साम घडघडीत चलताले. आयज अचानक सामके धप्प बसलेले एकदम. कुळेच्या बाजाराच्या संदर्भात सोडूनच दिया, पूण कुडचडे सारखे, सावडे सारख्याचे जे मार्केट आसात ते अक्षरशः ह्या वाठारांतले सामके ज्वलंत मार्केटाचे फुलताले, ते फळटाले, तितूंत तेजी येताली. हे सगळे मार्केटाचेर, हे सगळे मायनिंगाचेर अवलंबून आसलें. ते मार्केट आज डावन पडला. मायनिंग मॅटर्स रिपोर्टाच्या माळेंत आयचो हो रिपोर्ट कुळ्या मायनिंग बेल्टांतल्या परिस्थितीचेर. फुडली भोंवडी पिसुर्ल्या आनी पाळये कोठंबी. घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक.